जिसुराया गोजा मोजा हिंदत म्हाका गे तुज्या पातळ दोयाराया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दोयीन तुज्या. मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेजून दुसरी एक वोपार तांकां घाली. सासवाच्या बियां सारकें सोरकीचें राज. एका मनशान ते बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. ते खरेंच सगल्या बियांवून ल्हान, पूण वाडटोच सगल्या झाडां पालावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वोपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुल्लें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गीचें राज. जेजून वोपारांनी सगल्यो ह्यो वस्तू परजेक सांगल्यो आनी वोपारी बगोर तो तांचे कडेन उलय नासलो. वोपाऱ्यांनी उलयतलो, संवसार रचलोल्याक गुपीत आसलोल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. देवाचें उतर हें.